गोंयांत सध्या रस्तो सुरक्षा सप्तक सुरू आसा। ह्या वेळार उलयतना येरादारी मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हणलां की बरेचशे अपघात सोरो पिवन गाडी चलयल्ल्यान जातात। ते खातीर ह्या फुडें बार रात सोरो पियेले उपरांत गाडयो चलोवप्यांक तांच्या घरा सोडपाची वेवस्था करप ही बार धन्यांची जबाबदारी आसतली असो नेम तयार करतले। पूण माविन हांच्या ह्या विधानाचेर बार एंड रेस्टॉरंट धन्यांनी तिडक उक्तायल्या। सोरो पिवन गाडयो चलोवप्यांचेर सरकारान कारवाय करचीच, पूण अपघाता खातीर बार धन्यांक जापसालदार कित्याक धरतात असो प्रश्न ह्या बार धन्यांनी केला। पळोवया हो खासा रिपोर्ट। ऑगस्ट 2022 मेरेन 20 म्हयन्यान गोंयांत वट्ट 4853 रस्ते अपघात जाले। ह्या अपघातांत 390 जाणांक जीव वगडावचे पडले। हातूंत 230 मोटारसायकल चलोवप्यांचो आस्पाव आसा। दर 1.5 दिसाक रस्ते अपघातांत एकल्याक जीव वगडावचो पडटा आनी अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 58% तरणाटे आसात। कारण कितेंय आसूं, मागीर ते पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते, वेगाची नशा, येरादारी वेवस्थेंतलो उणाव, सोरो पिवन गाडी चलोवप, हातूंत चूक कोणाची? गोंयांत वाडिल्ले रस्ते अपघात कशे टाळप हाचेर रस्तो सुरक्षा सप्तकान विचार मंथन चालू आसा। नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश मंत्री माविनान येरादारी पुलिशेक दिला। रस्ते अपघातांत मरण आयिल्ल्या मदीं 20% सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचो आस्पाव आसा। ताकाच लागून मंत्र्यान आतां बार धन्यांक लेगीत नेमाच्या कार्यक्षेत्रांत हाडपाचें येवजिलां। 20% of the cases in GMC or deaths who come to GMC and related deaths are due to alcohol. Of course, that's one choice. I will also liaison and telling my transport department to liaison with the bars and restaurants and maximum footfall is there. People go. Somebody who is drunk, it is going to be also their responsibility. Don't send him driving in his own car. Put him in a taxi and send him. This is a new norm in Goa for the safety of people. What we have to experience. पूण मंत्री महोदयांचो हो निर्णय बार धन्यांक पुरायेन चुकीचो दिसता। सोरो पिवपाक येवप्यांक घरा सोडपाची जापसालदारकी आमी कशी आनी कित्याक घेवची असो प्रस्न ते विचारतात। जाल्यार दुसरे वटेन बार धनी संघटनेचो कायदेशीर सल्लोगार अमित पालेकारान माविन गुदिनोच्या ह्या स्टेटमेंटाचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। माविनान आपले एक डायरेक्शन चिंतला की टायट जाला की एक्सिडंट जाता। ओके, जात आमी ना म्हणनात, पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचे शिफ्ट करप इज टोटली रॉंग। एक्चुअली गव्हर्मेंटान आपले रस्ते पयले पळोवंक जाय, सारके करून घेयात, ते स्पीड ब्रेकर सारके करून घेयात, इंडिकेटर्स आसा ते पळय ते सारके लावन घे, सिग्नल सारके लावन घे, आनी रस्त्याचे इंजिनियरींग मातशें सारके करून ते रस्ते सारके बांदूंक जाय। हे तर सगळे सारके केले जाल्यार लॉट ऑफ एक्सिडंट्स एवॉयड जातले। पळय, आमच्या हांगा जर कोणें टायट जालो, आमी ताका घरा पावोवंक शकना। आमचें काम आमी इतलेंच करता, बाबा तूं टायट जाल्लो, तूं मातसो वच हांगासून, आनी तो खंयसून येयला ताका विचारता, आनी तूं कसो येयला, तूं बाबा बऱ्या भशेन हांगासून वच म्हणटा आमी। कित्याक तेज्या कडेन गाडी आहा कितें आहा तें सगळ्यांक विचारता, पूण आमच्या कडेन हांगा गाडी ना ताका पावोवपाक व्हरप, आनी ती आमची ड्युटी न्ही। मिनिस्टरान तो स्टेटमेंट केला पळय, अशें दिसता की मिनिस्टराक प्रॉबेबली धंद्याची नॉलेज ना बारवाल्यांच्या, किंवा कायद्याची नॉलेज ना। प्रॅक्टिकली विचार कर, एक मनीस जर खंयच्या एका रेस्टॉरंटान बसलो आनी तो पिवपाक लागलो, वॉट इज द क्वांटम वीच इज गेटिंग हिम ड्रंक, वॉट इज द क्वांटम ऑफ ड्रिंक्स ताणें पिल्या, किंवा तो 10 जाग्यांचेर वचून आयला आनी लास्ट दुकानार बसला, थंय तो एकूच ड्रिंक पिता, जाल्यार हे डिसायड कोणी करप की तो कितलो पिला, तो टायट, ताणें तो गाडी घेवन आयला की तो स्वताची गाडी घेवन आयला, तो भाड्याच्या गाडयेन घेवन आयला। उलोवपाक इजी आहे, लोकांक अपीज करपा खातीर वेगवेगळे स्टेटमेंट काडप हे ह्या मिनिस्टरांची खासियत जाल्या। आपूण इनकेपेबल। इट इज एन एनफोर्समेंट प्रॉब्लम। ड्रंकन ड्रायव्हिंग इज एन एनफोर्समेंट प्रॉब्लम, पोलिसींग प्रॉब्लम। पोलिसांची ड्युटी की ड्रंकन ड्रायव्हर जो आसा पळय ताका भितर घालात तुमी। कायदो आसा, ताका जेलीन उडोवं येता, ताजें लायसन्स कॅन्सल करूं येता, ताका 10,000 फायन आसा। स्टार्ट इम्पोजिंग फायन। पीपल शूड फियर देमसेल्स फॉर ड्रायव्हिंग एंड ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग। खरेपणी दर वर्सा जावपी रस्ते अपघातांतले 30% अपघात हे महामार्गांचेर जातात। तशेंच महामार्गांचेर मरण आयिल्ल्यांचें प्रमाण 35% आसा। गोंयांत चालू आशिल्ल्या 4 लेन हायवेचे बाबूत कामूय ह्या अपघातांक कारणीभूत आसा अशें लोक सांगतात। जाल्यार भौशीक बांदकाम मंत्र्याच्या कोंतान तो खंय कंत्राटदारांक सुचोवणी दितलो। आयज MUR कंपनीचे जर जे इंजिनियर आहा तांकां जाब विचारपाक गेले जाल्यार ते आमच्या लोकांच्या आंगार येवपाक लागल्यात। म्हणजे ह्या आमदाराचो, ह्या सरकाराचो, भाजपाचो तेंचेर अजिबात वचक ना इतल्याकूच तो की हांच्यानू त्या रोडाचे कमिशन घेवन खाल्ला आसतले।
पण जो आयज परिस्थिती पळयल्यार गेल्या 2-3 सिजनाक आयज 15 ते 20 लोक पेडण्याचे त्या रस्त्यार मेल्यात आणि आयज कितले दुर्घटना घडटले. हूं टू ब्लेम म्हणटले पण कॉन्ट्रॅक्टरान जे हांवें ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां की जे गोष्टी तेज्यो सारक्यो ना तेणे सारकी करपाक जाय. अदर दॅन द नॅशनल हायवे थर्ड पार्टी एज अ स्टेट आनी अल्टिमेटली द रोड हॅज टू बी प्रॉपर. हें म्हजें डिसिजन आसा. खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर हांव सोडचो ना. वॉट एवर रोड हॅज टू बी डन प्रॉपर. खंय जावपाक जाय, फोडपाक जाय, परतून करपाक जाय, आमी करून घेतले. गोंयांतले वाडटे रस्ते अपघात टाळपा खातीर तशेंच नेम मोडप्यांचेर नदर दवरपा खातीर CCTV कॅमेऱ्यांचो वापर करपाचे आसात खंय. तशेंच दंडात्मक कारवाय आनीकूय खर करपाचे आसात. पूण रस्ते अपघात टाळपा खातीर मनाचो ब्रेक होच प्रभावी उपाय थारपाक शकता. उपेंद्र नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.